वांजेल पातकां बोक्सूंच्या विशयांत उलयता आनी त्या देखून पातकांचेर आनी कुमसाराच्या विशयांत थोड्यो संगती आज हांव तुमकां तिळसूंक आशेतां. पाताक आनी कुमसार हो साक्रामेंत आनी दुसरे थोडे साक्रामेंत आसात. पातकां बोक्सूंचे तसले हाजे विशयान जायते उलोवप मस्त उलोवंक आसा, पूण केवळ थोड्याच मिनटांनी थोड्याच एक इजी उतरांनी तुमकां शिकोवंक हांव आशेतां. पयलेंच म्हज्या दुसऱ्या याजकांनी म्हाका सांगलें, पाताक आनी कुमसार सांगतना जायते उलोवप चड लांब शर्माव दिनाका, मोटवो दवर. जायती जेवणाच्या ब्रेकार आयल्यान तुमकां पाटे कामाक वचूंक जाय, समजता. त्या देखून वेळ पळोवन थोड्याच उतरांनी उलयतां. पयले सुवातेर पाताक म्हणल्यार कितें आनी खंयचें पाताक न्हय. पयले सुवातेर आमी अर्थ करूंक जाय करणी म्हणल्यार कितें. करणी म्हणल्यार तांचो 3 विशय आसा जाय. पयले सुवातेर खंयचीय करणी, ती करणी जाय तर स्वकुशेंत हांवें करीत जाय, म्हळ्यार म्हज्याच कुशेंत हांव, दुसऱ्यान म्हाका फोर्स करचें न्हय. दुसऱ्यान म्हज्याच स्वतंत्र मनोभावांत हांवें करूंक जाय. हांव स्वतंत्र आसूंक जाय. म्हज्या तकलेर एक गन्न दवरून हांगा सायन घालूंक सांगल्यार ती करणी न्हय. आनी तिसरें, जाणवायेंत हांवें करूंक जाय. जें कितें हांव करतां ह्या विशयांत हांव जाणा. हांवें कळीत नासतना म्हज्या जिवितांत जालें तें पाताक जायना. त्या देखून खंयचीय जाल्यार एक करणी हांवें पाताक वा बरें म्हूण शिकय जाय तर 3 प्रमुख विशय जावंक जाय. स्वकुशेंत हांवें करूंक जाय ती करणी, स्वतंत्र जावन हांवें करूंक जाय, आनी तिसरें सरू जाणवायेंत हांवें करूंक जाय. हे 3 विशय जर तर त्या म्हज्या करणेंत आसा तर तोवळ म्हाका विचारूंक जाता हांवें ही केल्ली करणी बरी करणी गी वा वायट करणी, पाताक गी बरें काम गी. तर पाताक सांगतना तुमकां ल्हानपणांत शिकयलां 2 रितीची पातकां आसात, मा पाताक आनी पाताक. तर मा पाताक म्हळ्यार कितें खंडीत जावन तुमच्या कुंभाराच्या दुतोनेंत तुमी शिकलें जावंक पुरो. हाजो कितलो उडास आसा आमकां कळीत ना. महापाताक सांगतना खंयचीय जाल्यार एक करणी देवा विरोध वा देवान दिल्ल्या कायद्या विरोध आमी गेल्या तर, आनी ती करणी भोव उसल्या रितीची हाय क्रिमिनल एक्टिविटी, तवळ मात्र तसले महापाताक जाता. आनी हे महापाताक आमी करतना कितें सर जाता. पयल्या सुवातेर आमच्या जिवितांत आमच्या आत्म्याक ख्यास्त मेळटा. दुसरें, आमच्या जिविताक जर तर ताजे उपरांत आमी मरण पावल्यार आमकां येवंक कोण मेळटा. आनी तिसरें, आमच्या जिवितांत देवाची कुरपेची जर कट्ट जाता. देवाची कुरपेची जर कट्ट जावचें म्हळ्यार कितें, हांगा जर सुमार फॅनां घुंवतात, लायटी आसात, जर तर हांव वचून खंयचें एक वायर कट करून तर त्या फॅनाक करंट पास जाता गी ना. फॅन आसा, फॅन घुंवंक शकता गी ना. हांवें एक बडी काडून गुंडायचे आनी 10 मिनटांनी म्हजो हात दुखता. पूण जर तर एक फॅन घुंवचे तर करंट पास जायचे, वायर आतां वायर कट्ट जावंक नजो. तशेंच कुरपेची जिवीत सांगल्यार देवान दिवची ती कृपा, देवान दिवची ती आशिर्वादां आमच्या जिविताक, आनी ही जिविताची जर महापातका द्वारे कट्ट जाता. आनी दुसऱ्यान उपातकां कसली ही, जर तर हांव पेल्याच्या मोगांत सलवलां तर ल्हान ल्हान पातकां ल्हान ल्हान विशयाचेर हांव पेल्यांचो मोग करचें ना सलवलां तर ही जावन आसूं पातकां. तर हाका बोगसाणें कशें, कोण बोगसूंक शकता. केवळ देव बाप मात्र बोगसूंक शकता. आनी ही पदवी देवा बापान जेजू क्रिस्ताक ताज्या पुताक दिल्या. त्या देखून बोगसाणें मनशान दिवचें न्ही, बोगसाणें केवळ देवान दिवंक शकता. दुसऱ्यान तर पाद्र्याब कुमसार तुमी गेल्ल्या वेळार खंयच्या रितीर पाद्र्याब बोगशितात आनी खंयच्या रितीर देव ह्या पाद्र्याबांक बेसांवां दिता. सांजुवांचो वांजेल अध्याय 20 वळ 20 आनी 3 गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 23 तुमी घरा गेल्ल्या उपरांत पळया. जेजू जिवंत जालो, जेजू दिश्टीक पडटा आपोस्तलांच्या मदांनी सांगता, घेया पवित्र आत्म्याक, जो कोणाची पातकां तुमी बोगशितात ती बोगसतली, जो कोणाची पातकां तुमी बोगसांचे नात ती खंडीत जावन बोगसूंचे नात. रिसीव द होली स्पिरीट, हूज एवर सिन्स यू फॉरगिव दे विल बी फॉरगिवन, and whose sins you do not forgive they will not be forgiven. जेजू क्रिस्त ताजो अधिकार ताज्या आपोस्तलांक दिता पातकां बोगसूंक.
आनी हर एकलो बिस्प जावन आसा ह्याच आपोस्तलांचो उपरांत येवचो, सक्सेसर ऑफ अपोस्टल्स. आनी ही पदवी एका बिस्पाक वर्द मेळटाना ताका लाभता. आनी हर एकलो याजाक केवल वर्द मेळ्ळे निमती ताका कुमसारा बसोवंक अधिकार ना. केवल म्हाका वर्द मेळ्ळे निमती म्हाका कुमसारा बसोवंक अधिकार ना. हांव खंयच्या दियसिजींत हांव काम करता त्या दियसिजीच्या बिस्पा लागीं हांवें वचून कुमसारां बसोवंक हांवें परवानगी घेवंक जाय. आनी कुमसारां बसोवंक ती फॅकल्टी, ते रायट, ती आज्ञा म्हाका त्या दियसिजीच्या बिस्पान म्हाका दिवंक जाय. तो वेळ मात्र हांवें ह्या दियसिजींत हांवें कुमसारां घेवयेत. हांव हांगासर आयिल्ल्या वेळार आमी रोमी याजक, हांगाचे नवे याजक, बिस्पाक आमी मेळून कुमसारां बगसूंचो तो अधिकार आमी बिस्पांत आमी घेता. आनी जेन्ना म्हणसर हांव ह्या डायसिजींत आसा हांगा हांवें पातकां बगशीयेत आनी कुमसाराक आमी बसयेत. तर कुमसारां बसची दुसरी वाट्यो खंयच्यो आसात? कुमसार बगसूंची वट्टू 4 सक्रामेंत आसात. पयलो सक्रामेंत जावन तो पवित्र स्थान. पवित्र स्थान कितें म्हण तुमी जायत्या हाजे विशयांत आयकलां. केवल हांव पातकां बगसूंच्या विशयांत म्हाका सांगता. पवित्र स्थानांत 2 रितीची पातकां बगसतात. हांवें म्हज्या जिवितांत केल्ली सर्व पदकां, पदकां जावं दी वा पदकां जावं दी, ती सर्व पवित्र स्थान घेतना बगसतात. दुसरें, पवित्र स्थानांत मूळ हांवें पाताक बगसता. त्या देखून पयलो सक्रामेंत जावन आसा बगसाणे दिवचो जावन आसा पवित्र स्थान. दुसरो जावन आसा कुमसार. कुमसार महापताक आनी पताक ही दोनी बगसतात. तिसरें जावन आसा पिडेस्ताची मागणी. पिडेस्ताची मागणी कोणें घेवची? जायते फावटी आस्पत्रेन सिरियस जाल्ल्या वेळार आनी एक 10-15 मिनीट आसा तो वेळ लोक येता, फादर सिरियस आसा प्लीज येया. पिडेस्ताची मागणी जर तर कोणी जाल्यार एक व्यक्ती आपल्या पयशेल्या गांवांक येता, पिडेस्ताची मागणी घेवयेत, प्रायाची गरज ना. कोणी जर तर लाडायक येता, सोल्जर जावन वाराक येता, ताणें घेवयेत. कोणी जर तर मोरणाच्या तणीर आसात तांणी घेवयेत. कोणा जाणाची प्राय 60 वर्सांची वयर जाल्या कितले फावटी जाल्यार पिडेस्तांचे माकडेचो सक्रामेंत घेवयेत. त्या देखून केवल सिरियस जावन वेंटिलेटर आसतना दाक्तरान आनी कांय जायना म्हूण सांगल्या वेळार मात्र पिडेस्तांचे माकडेन त्या वेळार पाद्रबाग धांवून येनाकात. ताच्या पयलें एक दाळे घेवयेत. आनी पिडेस्तांच्या माकडेंत सर्व पदकां आनी पदकां बगसतात. आनी चवथें आनी गरजेचें जायते फावटी आमी उडासा काडिना आनी आमकां कळीत ना जावंक पुरो हर एका मिसा वेळार पदकां बगसतात. कितल्या जाणांक कळीत आसा कळीत ना म्हाका. हर एका मिसा वेळार पदकां बगसतात. कसली पदकां बगसतात? हर एका मिसा वेळार आमी केल्लीं ती पदकां, धाकटी पदकां बगसतात. हर एका मिसाच्या सुरवेर आमी हांव पदकी म्हूण सांगता, सोम्या काकूच कर म्हणून आमी सांगता. ती एक रीत आसा पदकां बगसूंची, पदकां वळोवंक घेवची मिसाच्या सुरवेरच. ती सांगतना ही सर्व पदकां बगसतात. पूण जर तर कोणाच्या जिवितांत महापदक ना तसल्यांचे मात्र पदकां बगसतात मिसा वेळार. आनी दुसऱ्यो खंयच्यो वाट्यो आसात पदकां वय धाकटी पदकां, विनियल सिन्स म्हणून आमी इंग्लिशान सांगता, बगसूंची. मागण्याच्या वेळार, तेर्स केल्ल्या वेळार, बरी करण्यो आमी केल्ल्या वेळार, उपास आनी मागणें केल्ल्या वेळार असली धाकटी पदकां बगसतात. तर धाकटी ही विनियल सिन्स पदकां बगसल्यार तर आमी कुमसार जावची गरज आसा गी. इगर्ज मातेची शिकोवण कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां सांगता, आमकां जर तर पाताक आसूं दी ना जावं दी आमी कुमसार जाय वर्साक एक फावटी म्हणून कुमसार जावन आमचो कायदो आसा. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर 1458 आमकां सांगता कोणाच्या जिवितांत महापताक आसा वा पताक आसा ताका ताणें कुमसार जाय. कोणाच्या जिवितांत महापताक ना जाल्यार रेकमेंड्स टू हॅव ए कन्फेशन. सांगता इगर माता शिकयता कुमसार जाय. कुमसारान कितें मेळटा? एक बॉक्साण मेळटा, सर्व आमी जाणा. दुसरें, हर एका कुमसारान तो सक्रामेंत जाले म्हणटी बेसांव मेळटात. त्या देखून कुमसारान केवळ बॉक्साणे मात्र न्ही, कुमसारान बेसांव मेळटा. आतां कोवीड टायम, तर कोवीड टायम वेळार कुमसार जावंक जायत्या जाणांक जावना. सुमार जाण 1 वर्स 1.5 वर्सां म्हणसर कुमसार जावना. थोड्यांक कुमसार जावचे चान्स मेळ्ळा. तर तांच्या विशयांत कितें सांगता? कुमसार याजाक ना जाल्यार कुमसार जावयेत गी. इगर्ज मातेची दुतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर 1451 अशें सांगता, जर तर कोणी व्यक्ती याजाक ना तर आपल्या पदकाची दूख धरता आनी देवा लागीं बगसाणें मागता ताजी पदकां बगसतात. आनी उपरांत सांगता दुसरें, जर तर कोणी जाल्यार एक मनीस
आपल्या पातका निमती महापातक जावं दी उपातक जावं दी म्हज्या निमती म्हज्या पातका निमती देवाचो मोग हांव करूंक शकना. देवाचो मोग म्हाका मेळना म्हणून तो बेजार पावता, पातकांची दूख धरता, देवाचें बक्षणे मागता. तो वेळ देव ताजे पातकां बक्षिता. आनी तिसरें भोव गरजेचें आनी ह्याच आईन वेळार कॅटेकिझम द कॅथलीक चर्च सांगता, इगर्जी दुतोन आमकां शिकयता, संदर्भ मेळ्ळ्या तक्षण ह्या जाक मेळ्ळ्या तक्षण सुटावें कुमसार जावंक तो वेळ हो कुमसाराचो साक्रामेंत कंप्लीट जाता. त्या देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमच्या जिवितांत पातकां सादगी आमी जर तर सांताच्या जिविताक आमी नदर मारल्यार हर एक सांत वा सांतीण कुमसार जातली 15 दिसांके बडे 20 दिसांके बडे. कित्याक तांणी व्हडली व्हडली पातकां केल्यान म्हणून गी न्हय. म्हज्या धाकट्या धाकट्या करण्यांनी हांवें देवाचो मोग करच्यांत आमी सुकोन पडले. हांव म्हज्या धाकट्या धाकट्या करण्यांनी आमच्या लोकांक हांवें मोग दाखोवन सुकोन पडोवन पुरो. त्या देखून त्या बिरांतीन तांणी कुमसार जातली. कित्याक हर एक धाकट्यो धाकट्यो करण्यो त्यो बारीक गरजेच्यो. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, कुमसाराक आमी येताना हे बरें सुटावे कुमसार जावया. कुमसाराक आयल्या वेळार आवयन सुनेच्या विशयान सांगची गरज ना, आवयन पुता विशयां सांगची गरज ना, बापयन भुरग्यां विशयां सांगची गरज ना. सुमार फुडें आमकां काणयो मेळटात कुमसारे वेळार. तुमकां बेसांव दिवचें गी, अब्जोल्युशन दिवचें गी, पातकां बगसून आमकां कळना. आमच्या जिवितांत खंय आमी सुकोन पडले. हांव देवाच्या मोगा विरोध कदाळ आमी गेले. हांव मनशाच्या विरोध कदाळ आमी गेले. हांव हे सुटावे कुमसार जावया, देवाच्या बक्षणे मागया. तोच जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलांत त्या कोट्या स्त्रियेचो पातकां बक्षिल्लो जेजू, तिका बरें केल्लो जेजू, तिका आशिर्वाद दिल्लो जेजू. आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिवंक आशेता, आम्हा सर्वांक बेसांव दिवंक आशेता, आम्हा सर्वांचे पातकां तो बगसूंक आशेता. त्या देखून मोगाचें न्हू हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवा लागीं मागया हे बरें कुमसार जावन एक बरें क्रिस्तांव जिवीत जियोवन देवाची कृपा आमच्या जिवितांत स्विकार करचे ते भाग जसो देव आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया.